प्रायवेट रेजोल्युशन हाडलेलें पळय ते विलेजान स्पेशली आमी ते भायर पडले सो तितून खूब भासाभास जाली सो कशें पळयलें कित्याक पळय पयल्या सद्याक त्या खबर ना आमचे गोंयचे लोक कितले भायर आहा पळय दुसऱ्या स्टेटींनी कितले आमचे लोक ऑलमोस्ट 3 लाख लोक आमच्या महाराष्ट्राक नीज गोंयकार आनी तेतून कितले हजारांनी लोकूच आमच्या धारावी बस्ती पळय न्हू ते बस्तीन रावता हांवें पळयलां म्हाका एक फावट हांव ती मिशिनां पळोवपाक गेल्लो आमचे ती सिल्क करता थिंगासर गव्हर्मेंटान त्या लोकांक फेसिलिटी दिल्या सिल्क करपाक आनी सिल्क करता ते लोक जोडटा तेन्ना पळय हांव जेन्ना गेलोलो त्या टायमार हांवें गोंयकार कितलेच पयले साश्टीचे पयले आनी मडगांवचे पयले कितलेच म्हाका उलयले आसा कळ्ळें न्हू तशेंच कर्नाटकाक आमच्या नीज गोंयकाराची एक बस्ती आहा सारकी इंदिरानगर टायप कळ्ळें न्हू आतां ह्या लोकांचे पयले चिंतूंक जाय उलोवचे आदीं जेन्ना व्हडली रेजोल्युशनां व्हडले एसेंब्लीन हाडटा कितें जाता आमच्या लोकांक त्रास जावंक शकता आनी आमकां गोंयकाराचे पडलेले आहा जे गोंयकार आमचे भायर आहा दुसऱ्या स्टेटींनी तांकां फाल्यां इफेक्ट जावपाक ना आमी हिंगासर बॉब मारतले फाल्यां तांकां इफेक्ट जातलो फाल्यां तांकां जर तिचे काडले तांकां कोण पुसतले ह्या लोकांक आमच्या हे कितली वर्सां जाली कितें सेटल जालेले आहा तांकां कोण खूब उडयतलो तांकां कितें कोण पुसतलो हे पुसतले हे तांकां घरा येतले रावपाक कळ्ळें न्हू पयले सद्याक ते चिंतूंक जाय आनी आतां आमचे लोक आतां लंडनाक गेले थिंगासर तूं 5 वर्सां रावता म्हणून तुका कशी तुका थिंगासर तेंची सिटीजनशीप रावता गोंयांत हिंगासर आहा 15 वर्सां कोण रावलो जाल्यार ताका गोंयकारा सिटीजनशीप रेजिडेंट धाडटा कळ्ळें न्हू आनी कितें हांव तुका कसलेय पॉयंट उलयता न्हू एसेंब्लीन आमच्या मदीं इमिग्रेंट्स आनी मायग्रेंट्स आनी हे जोगी लावतात कळ्ळें न्हू इतल्याकूच लागून म्हाका सांगपाचें आनी इंदिरानगराचे पळय उलयता न्हू हे लोक आतां ऑलमोस्ट 45 इयर्स जाले ते थिंगासर आहा तेंची गोवरा आमच्या सर्वे डिपार्टमेंटान तेंची रजिस्टर जाल्ली आहा हे लोक टॅक्स फारीक करता आनी गोवोरमेंटान तेंकां ते बेनिफीट प्रोग्राम दिलेले आहा अशें कितें उलोवप आनी गांवांत झगडी लावप हें म्हाका लायक इल्लीगल रेजिस्टर्ड आसा तेंचेर तो उलोवपूच ना न्हू इल्लीगल एक्वायर केला आनी कम्युनिटांत लँड्स बीन इल्लीगली एक्वायर केला तेचेर ही आतां हो न्हिदलोलो ही घरां आतां कितलीं वर्सां जालीं आहा मोर देन 45 इयर्स ही घरां आहा हे जोड कळ्ळें न्हू आनी ते सगळे फारीक करता टॅक्स फारीक करता लायटची बिलां फारीक करता कळ्ळें पण शेल्डीड बिल्ड काय नासते न्हू प्रॉपर्टी तेंची नांवार आहा ती कोणाची जाली न्हू त्या टायमार तेंकां दिलेली आसतली कितें तरी कलेक्ट ते कितें नांवार आसा जागे मेळना म्हणटा गोंयकारांक जागे आयज मेळटले जाल्यार ना म्हणटा दुसरे आतां दुसरे स्टेटींनी आहा तांकां आतां इफेक्ट जावचो ना पूण तरी चिंबलाकारांक मेळटा ओरिजिनल चिंबलाकारांक जागो मेळटा थंयसर अशें जे स्लम्स आसा ते म्हणटा थंय क्रायम्स जाता कितें जाता पूण गोंयकार जर तसो भायर आसलो जाल्यार तशें खंय आयकूंक येना म्हाका इतलेंच पडलां कितें आमच्या गोंयकारांक दुसऱ्या स्टेटींनी त्रास जावंक ना कळ्ळें न्हू ते तेणी आमकां सांगचें त्या लोकांचे कशे प्रॉब्लेम सॉल्व करतले तेन्ना मागीर हांव सगळें आन्सर रुरल म्हाका एक सांग पळय कोमनिदाद जे लँड आसा पळय आतां हांवान एक तूं गेलो आनी एक जागो घेतलो आनी घर बांदलें जाल्यार आमचे ते बांदपाक आमकां दितले ते अलाव करतले पण हे जे जे इल्लिगली हे करता पळय एक्विजिशन घेता पळय ते सारके ते सारके तेजेर एक्शन जावपाक जाय न्ही उलयता तेजे रावले हांव उलयतां म्हाका पडला आमच्या गोंयकाराची जे गोंयकार आमचे गोंया भायर आहा तेंची म्हाका सेफ्टी पळोवंक जाय कित्याक आमची ड्युटी एवरी गोंयकाराक सेफ करपाची इतल्याकूच लागून म्हाका घेवन ते इवन म्हणटा ते जे कोण इल्लीगली रावता तांकां तुवें सपोर्ट करिना आतां जे कोण इल्लीगली येवन रावता हांगासर तांकां पळोवंक जाय न्हू कोण रावता बेश्टेच जर जे लिगली आसा जेंचे टॅक्स बीन भरता तांकां सपोर्ट करता पळय कितें बेश्टे आमच्यान उलोवंक जायना न्हू आतां इलिगल आहा जाल्यार ते गमोवंक जाय बरें इलिगल आहा बेश्टेच कोणाचेर उलोवंक जायना ते म्हणटा आमदार फाटीं सरता कारण ती वोट बँक म्हणटा ते तांगेली आमदारांची तेंच्यान कितें म्हणून आतां ते ऑपोजिशन न्हू तूं इनिशिएटीव घेतलो इलिगल कितें ते सोदपाक आनी डॅमोलिश करपाक पळय आमच्या फुड्यान येवन दी तेन्ना उलयता म्हाजे मेन प्रॉब्लम हांवें तुका सांगल्या म्हाजे मेन प्रॉब्लम पयले आन्सर करपाचे आमचे हे भायले लोक आहा हे जे भायर लोक आहा दुसऱ्या स्टेटींनी तेंचे प्रॉब्लम कशें सॉल्व करतात ते पयले म्हाका सांगून मागीर हांव सगळें आन्सर दिता ओके थँक्यू